वंदन करून स्टार्ट करता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रश्नाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने. नमो आचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ह्या म्हाका एक प्युरिफिकेशनाक अवकाश दिलेलाक प्रभुपाद लिलामृत सदा मिगेल मनात उडगास वचकते एक अवकाश दिलेलाक हांव भागवत पुराण कोंकणी सक्कड सदस्यांक हांव मिगेल अनंतानंत धन्यवाद आनी अनंतानंत मिगेल नमस्कार. तुमगेल बिझी शेड्युलान तूं येवन प्रितीन गौरवान हे झुमा थ्रू जॉइन जालेले सक्कड वैष्णवांक मिगेल अनंत अनंत धन्यवाद आनी नमस्कार. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. मस्त दिवस नंतर गीता नाईक माताजीले कीर्तन हांव आज ऐकले सुमार दिवस भारी भारी चंद कोण सांगले. मस्त मस्त धन्यवाद गीता नाईक माताजी. आसकिना की झूम दोकन औट जाली की गोतना. सो आम्ही स्फूर्ती माताजीन पुरा सक्कर सांगून सोडले कशी लास्ट वीक रिकॅप लास्ट वीकाचे रिकॅप पुरा केले पळयची स्वतःची 9 महिने होवन पट्टा होवन तांगेले तांकां ओडकोन रडचे चड काय नेज मूत मल प्रसकर काणू ओडकोन ಅಷ್ಟಿಲ್ ಚೆಡು ಆ ಸಮೇತ ಮಂದಾರ ಪೈರ್ ಚೆಡು ಆನಮ್ಮ ಪುಳಕ म्हणून प्रीती असताना आजी तसं असताना 1 वर्ष भितरी प्रभुपादल शिष्यांक तितली प्रीती तितली प्रीती त्या गर्गमुनी सांगता नाका आमगेल स्वामीक इंजेक्शन दिवचे नाका म्हणून चिकेची रफली सांगून ते नर्सा मध्य रापून ना आमगेल स्वामी इंजेक्शन दिवचे नाका म्हणून सांगून ते व्हीलचेअर तांडून रप्पा रप्पा प्रभुपादाक हांग दोकून कशी जाल्यार पुणी पार करका म्हणून घेवन वचून वता. ताका खंय प्रभुपादाल कितले रूम नंबर म्हळ्यार समीत उडगास ना. खंय उठू 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 वचून वचून मागीर प्रभुपादाल रूम नंबराक वचून पावता. थंय ती वार्डन सांगता कसला तूं कसला अशी केले 607 के वार्डन ये रूम नंबर कसला तू अशी केल्या ह्या न्हू म्हणून ती बिश्टेत के तेन्ना सांगता ना आमगे स्वामीक तुमी आणखी मस्त दूख दिवची नाका आमी ताका चंदुकोन पळोवंक घेता आमी ताका लायक बिचार समुद्रा तिरार आमी रूम पळयला आमी वखदांनी दिताची मागीर तातवळी आमी टेस्टां घेवन येताची म्हणून सांगता गर्गमुनी. प्रीती पळय तांकां कितली प्रभुपादा वैरी कितल्या काळजी म्हणून म्हळ्यार तशें सांगता. मागीर डॉक्टर म्हणटा पळय तो आणखी हुशार जाय न्ही तुम्ही तरी व्हेल्ली म्हणजे तुम्हीच ताका दिवश मारले म्हणजे जाता तुम्ही व्हरू नजा तागेल मरणाक तुम्ही कारण जाता म्हणून सांगता डॉक्टर. तेन्ना ना आमी चंदुकोन पळयताची म्हणून सांगता. तशी कितल्या तारीखीक जून हे मे एंडाक जालेले मे एंड मोत की मोत म्हणून सांगा न्ही जून 1 दोकून 8 तारीख ताने 8 तारीख ताने प्रभुपाद आस्पत्रे दोकून तांणी लांग ब्रांच म्हळ्यार ते हांगा येताचे. सो आयची सेशन आतां आमी कसन पळया म्हळ्यार विशय तेंची प्रभुपादाक ते लांग ब्रीच घरा हापून हाडचे
मागीर कसं म्हळ्यार गौरसुंदर आनी गोविंददासी तांकां एक प्रभुपादाक सेव करच्याक एक चान्स मेळटा भारी खुश जाता तांकां तांगेले एक एक्सपिरियन्स कशी प्रभुपादार ಒಟ್ಟು आशिल्ली कसले एक्सपिरियन्स ते पळोवया आमी मागीर सॅन फ्रान्सिस्को प्रभुपाद येता कसलाका रथयात्रा अरेंज करूंक येता रथयात्रा येता मागीर थंय स्टिंग्सन म्हणलेले बिचार ते घरांत प्रभुपादाक तांणी आरायकी करताची मागीर नेक्स्ट आनीक इम्पॉर्टंट आमी पळया म्हळ्यार सिंधिया बोटाचे कंपनी मालीक श्रीमती मोरारजी देसाईक एक लेटर बरयता कसो तांकां लेटर बरयता प्रभुपाद ते पळया मागीर प्रभुपाद सांगता म्हाका मिगेल गुरुनच म्हाका राखले म्हणून ते एक्सपिरियन्स प्रभुपादाले एक्सपिरियन्स कशी तागेल गुरून ताका राखले म्हळ्यार प्रभुपाद एक्सपिरियन्स मागीर नेक्स्ट जॉन कार्टर ताका एक दिक्षा मेळ्ळेले नेक्स्ट प्रभुपाद इंडियाक वता तेन्ना इंडिया वतना पुरा शिष्याले फिलिंग्स प्रभुपाद वचचे पड कसले तांगेले फिलिंग्स आशिल्ले इतले आजी हांव सांगूक प्रयत्न करता सो तशी गर्गमुनी हाका व्हरता थंय लॉंग ब्रांच म्हळ्यार एक सी बीचा लागीं एक घर तांणी भाड्या घेवन आसताची थंय व्हरता प्रभुपाद हांतला व्हरगून बैसिल्लो आसता कितनानंद रांदप करता प्रभुपाद फर्स्ट टायम कितले की 9 दीस नंतर प्रभुपादाक जेवण प्रभुपाद वग्गी रांदप करी म्हूण सांगता वग्गी रांदप करता कसं शीत दाळी उपकरी चपाती तेची लेट जाता जायन मे प्रभुपाद म्हणटा म्हाका जायन मे तूं कशी जालें की तशी वाडी म्हूण म्हणटा पळयाची केन्नाय मनशाक पडटा भूक जाल्यार ते एक आरोग्य लक्षण भूक तरी भूक ना जाल्यार खंडीत पेशंट इम्प्रूव जायना म्हणून तशी प्रभुपाद म्हाका जोर भूक जाल्यार म्हाका वाडी कशी जाल्यार म्हणटा प्रभुपाद ते एन्जॉय करून जेवतके प्रभुपाद 9 दीस नंतर प्रभुपादाक ते जेवण उन जेवण करून तो कितन आनंद वाडटा तांकां पुरा शिष्यांक भारी आश्चर्य जातके प्रभुपादान तितलें आयकून जेविले पळोवन भारी खुशी जातके मागीर प्रभुपाद तुमकां गोचो इंडिया वचका इंडिया वचून थंय ट्रिटमेंट घेवका थंय देखून पंडितांक हांगा आपूण हाडका म्हणून लेखता जाल्यार तांणी वृंदावन पंडीत सांगता आमी वखद दिवन मागीर चडून जाल्यार जायना सो तुवेंची हांगा आयल्या चांग म्हणून सांगता आनी प्रभुपाद इंडिया वचच्या कसलो आश करता आशिल्लो म्हळ्यार ते एक अमेरिकन हाऊस म्हळ्यार एक वृंदावनात ओपन करून हे पूर वेस्टर्न शिष्यांक पाश्चात्य शिष्यांक पुरो एक ट्रेनिंग वैदिकाचे पद्धतीचे ट्रेनिंग दिवका तांणी निमित्त आणखी प्रचार करूंक तांकां भारी सुदृढ जाताची आनी तांकां लायक अनुकूल जाता तशी अमेरिकन हाऊस म्हळ्यार एक थंय ओपन करता म्हळ्यार मन आसता आनी ब्रह्मानंदानी हयग्रीवाक संन्यास दीक्षा दिवका म्हळ्यार हे प्रभुपादाले दोनी एम आसता तागेले ट्रीटमेंट नंतर एक अमेरिकन हाऊस एस्टॅब्लिश ओपन करका आनी ब्रह्मानंदानी हयग्रीवाक संन्यास दीक्षा दिवका म्हळ्यार एक मन आसता तशी निजांतून तागेले आरोग्य अमेरिकान तुजी समजत जाल्यार वचका म्हणून मन नाशिल्लें जाल्यार थंय वतना न्हू वतच का वतना कशें करचें त्या खातीर इंडिया वचच्याक प्रभुपाद प्लॅन घालता आसता वचका म्हणून थंय हांगा गोविंददासी आनी गौरांग प्रभू गौरसुंदर प्रभूक हांगा सॅन फ्रान्सिस्को देखून तांणी येताची हें जालेलें न्यूयॉर्कांत कळवा हार्ट अटॅक चिकेची पॅरालिसीस हे जालेले प्रभुपादाक हे न्यूयॉर्कांत प्रभुपाद थंय तांणी गोविंददास आनी गौरसुंदर येताची तांणी सांगताची कसं म्हळ्यार हे न्यू जर्सींत आमकां एक हे देवान एक अवकाश दिल्लो म्हणून सांगताची तांगेले कसले नवने फिलिंग्स पळयाची
या स्वामीले प्रभुपादाले सेव करून ते गोविंदासी का मस्त संपूर्ण तृप्ती के तिक संपूर्ण ती प्रभुपाद सेवा का ती अर्पण करून घेत की ती आणि सकड आणि कीर्तनानंद पुढे सांगचे भायल मश म्हळ्यार तितले बुद्धंत नाही तुम्ही परत तितले बुद्ध नाही तितलं त्यांनी टीक केल्यारी क्रिटिसाइज केल्यारी ती कसली म्हणा की गोविंददासी संतोषन असत के एक म्हणता ती गोविंददास तिगेल एक्सपिरियन्स सांगता प्रभुपाद हंता वेर बेसून असके ಎದುರ एक ಟೇಬಲ್ ಅಸ್ಕೆ ಗೌರ ಸುಂದರ್ ಚಡ್ ಜನ್ನಾಂಚಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದಲ ಗೌರ ಸುಂದರ್ ಕಿತನಂದ आणि गोविंददासी येदुराणी हानीची आशे सो गोर तांणी पुरंदारा बैसून आशिल्ले अशें दिसता की एक कुटुंबात जन शी दिसता आशिल्लें प्रभुपाद वयर बसला आनी पुरा कितनंद गौर सुंदर आणि ही गोविंददासी सकल बसलांची ಒಟ್ಟು ಹಸ್ತಾ ಹಸ್ತಾ ಉಲ್ಲೈತಾ ಆಶಿಲಿಜ್ಕೆ आणि प्रभुपाद ಈ कीर्तनानंद म्हणते देव तांदूळ मनशाक प्रीती आणि ते ब्राऊन राईस पळा ते पक्षीक प्रीती म्हणून सांगतके तेन्ना ती गोविंददास सांगतके म्हाका जाल्यार ते ब्राऊन राईस प्रीती हांव जाल्यार पक्षी म्हणून सांगतके तेन्ना सकड हसतके प्रभुपाद जोर हसतके पण प्रभुपाद कशी एक फॅमिली मेंबर म्हणके तांगेल ಒಟ್ಟು उरलो न्हू हास्य करता तशी केन्ना एक कसं म्हणतात आम्ही स्नेला कसं म्हणतात आमची गेल्यान कोणी ಗೊತ್ತस की स्नेल बसवन हुಳ म्हणताचे कन्नडान कसं म्हणताचे आमची गेल कितली की वर्ड आम्ही विसरून वताचे मक दिसता हरे कृष्णा गोगलगाय म्हणता गोगलगाय पिक्कोळू म्हणताचे हा हा पिक्कोळ वय वय नी आम्ही इवन आम्ही गेले नातराक आम्ही गेले दुवेकाचे कितली की वर्ड गोतना पेडावण म्हळ्यार कसं म्हण गोतना कोयती म्हळ्यार कसं गोतना अड्डोळी म्हळ्यार कसं गोतना कसलेची गोतना तशी आता कोंकणी वर्ड कितली की मिस जाला तशी पिक्कोळ म्हण शब्द गोतू ना म्हण लेखता तशी एक पिक्कोळ चेरता आशिल्ले स्नेल तेन्ना ती गोविंद सांगते पळय स्वामीजी पळय स्नेल वयर तास न्हू सांगते प्रभुपाद ते स्नेलाक हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन ऐकसी म्हणते प्रभुपाद प्राणी वेरी कितले करून पळयाचे तेन्ना हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन सांगते की गोविंददासी म्हळ्यार तशी पूण ते स्नेला उद्धार जाव का म्हण प्रभुपादाला ते एक पिक्कोळ समीत उदार प्रभुपाद एक आणि एक म्हणता कसं करता आशिल्ले खंय जो वचून पयली कंपाऊंडाचेर वचून सकट पूल घेवन देवाक म्हण घेवन येता आशिल्ले तेन्ना केलो जण पळयता आनी पूल खांपून घेवन येताची अशी घेवन येताची म्हणून सांगल्यार प्रभुपाद म्हणले त्या पुलाक नेक्स्ट देवाले अर्पण जाल्यार ते पूल देवाक अर्पण जाल्यार ते पुलाक नेक्स्ट जन्म उद्धार जाता ताका एक मनुष्य शरीर मेळटा म्हणून म्हणटा प्रभुपाद हांव केन्नाय लेखचे म्हाका हे प्रभुपाद उतर केन्ना उडकस्तो ह्यो ते पुलाक देवाल चरणा तर देवले ते पुलाक नेक्स्ट जन्माक मनशा जन्म मेळटले म्हणून तितले म्हणे प्रभुपाद आले करून पूल जो प्राण जो क्रिमी कीट जो रूख जो तांकां हरे कृष्ण कीर्तन आयकचे तशें मी तांकां नेक्स्ट जन्मा तांगेले नेक्स्ट जन्मा उद्धार जाता म्हण श्री प्रभुपाद सांगता कीर्तन म्हणून ते गोविंददासी सांगता ते गोविंददास आणि येजूराणी ना त्यांनी कसं करचे विंगड कंपाऊंड आदकोन सकड पूल घेवन येवचे गुलाबी पूल घेवन रोज घेवन येवन प्रभुपादाल कुडा भरी घालचे पळय प्रभुपादाक फंगोळ येवका म्हळ्यार कितली एक तांगेली सेवा पळयाची कितली एक प्रभुपादाक रोज म्हळ्यार भारी प्रीत के तशी ते रोज पुरा हाण प्रभुपाद कुडांक घालचे ते प्रभुपाद म्हळ्यार कितले तिगेले एक मुग्ध मुग्ध मनस मस्त चडामण किती गेल मन पळय कितली गोविंददासीले म्हण गोविंददास सांगता प्रभुपाद केन्नाय कृष्णाल विशय कृष्णाल ಬಗ್ಗೆ सांगता आसतना तिका दिसता साक्षात कृष्ण ते राबला म्हण दिसता शिल्के प्रभुपादान सांगताना
कृष्णा लिहिले सांगताना कृष्ण अशी करतशिलो तशी करतशिलो म्हणून सांगताना तिका साक्षात यशोदा यशोदा कशी उलयत आशिल्ली ते पुरो ताका ती केद्राक दिसला म्हणजे जे तशें केलें तितले मनावत आशिल्ले के सांगता ते कूड पुरा एक ब्राइटनेस एक भंगरा कांतीची कांतीन पूरा जगजग येत आशिल्ले प्रभुपादान ती गोविंददास सांगता ती गेले एक्सपिरियन्स प्रभुपादान कृष्णाले लिहिले सांगताना कूड पुरा भांगरा लायटीची जावन जगजग येत आशिल्ले ती सांगता म्हाका विंगड जगत्यांतू स्विम जाला म्हणके दिसता आशिल्ले म्हणून सांगता म्हाका एक ते भारी एक नवेच एक्सपिरियन्स कसन जाता म्हणले म्हाका अर्थ जायना आशिल्ले त्याची ते कृष्णाले अस्तित्व ते म्हाका फील जाता आशिल्ले कृष्ण आसा हांगा कृष्णा लिली जाता असं म्हणून तितले लीला विनोद कृष्णा लीला विनोद ते तिका अर्थ जावन तितले आनंद जाता आशिल्ले गोविंददास तशी प्रभुपादान ताळ मारचे प्रभुपादान समुद्रारी बिचारी चमकुचे प्रभुपादान रुमा निद्दोचे सकट एक पूर्ण प्रीति के प्रभुपादान करचे त्या प्रभुपादाल कसल ऍक्शन असते की प्रीती जावन प्रभुपादाला आणखी क्लोज ती असला म्हणके तशी दिसत आशिल्ले तसल गोविंददास ती गेले एक्सपिरियन्स पळय कसल साव पळय ती गेले कसल सेवा मनोभाव प्रभुपादाल वैरी तू कळटा आमकां आमकां कसले ना तसले हांगा मागीर हांगा वारा एक पण मात ते न्यूयॉर्कात नंबर 26 स्ट्रीटार आशिल्ले देवस्थान जनान येवच्या जातके कसं म्हणल्यार हे लॉंग ब्रांचाचे ह्या भाड्याक रेस्ट करूंक घेतिल्लें घर भारी दूर आशिल्लें तशी मी कोणी चड जन येवच्या जायना आशिल्ले तशी एक म्हणटा हानी बिचारी प्रभुपाद आनी बैसून प्रभुपादान थंय वत मेळटा म्हणून थंय वता बसच्या खातीर बिचारी ते इजी चेअर घालून बसची आशिल्ले तशी तांणी थंय वॉकिंग करून इकर साडे इकर म्हणटाना सूर्य येता तेन्ना सुर्याक तेन्ना ते वत्ताक प्रभुपादान बसचे तेन्ना प्रभुपादान तांणी पुरो पळयता ते बिचार पुरो ते स्केटिंग करताना उदका वयर ते पळोवन ओ कसो आनंद हसता 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 ते उदका तू हे करता आसता कितें प्रभुपाद सांगता की हे आनंद कसले ना बद हे एक घडी क्षणीक आनंद बद आनंद आमकां देवा लोकांत गोलोक वृंदावनात आनंद मेळटा हे पुरा स्केटिंग आनी करता पळय समुद्र स्केटिंग म्हणटा की कशें की म्हणटा ताका म्हाका गोतना ते समुद्रारी ते करचे एका पण ते उलट तरी जाल्यार डेंजर लायफ इज इन डेंजर जाल्यार आध्यात्मिक लोकांत कृष्णा लोकांत आनंद आनंद त्याजी आनंद येद्र हे काही ना म्हणून प्रभुपाद कसले एक चान्स मेळ्ळ्यार प्रभुपाद कृष्णाल विशयांत कसली एक पळयलें प्रभुपाद कसली एक सांगता तांकां तशी आशिल्लें प्रभुपादाक तशी हांगा भारत वचका इंडिया वचका म्हणून भारी मन आशिल्लें प्रभुपाद पळयता तोंड चिके मस्त सपूर जाला के जर बॉडी आनी सकत तशी आशिल्ली के जाल्यार प्रभुपादाक तेंची इंडिया वचका म्हणले कशी वचे न्यूयॉर्क वाटेन वचची की जपान वाटेन वचची की कशी वचे म्हणून सकट आसता हानी शिष्य निमगिताची एक म्हणटा प्रभुपादाला प्रभुपाद आमी लेदर चप्पल लेदर शू घालयत म्हणून निमगितात तेन्ना ना ते तुमी घालून लेदर म्हळ्यार ते हिंसे ते आमी प्राणी हिंसे करू नये आमी लेदर घालून आज सकट विंगड हे मेळटा न्हू विंगड बुट्स चर्म घालना चर्म यूज करना अशें विंगड पुरा मेळटा पळय तसल आर्टिफिशियल तसल तुमी व्हाण यूज करूं येता प्रत्येक सांगता तशी एक म्हणटा जदूर आनी निमगीत
जदुराणी प्रभुपादाला प्रभुपाद सांगतात नव्हे आम्ही भायल मनशांचो आध्यात्मिक प्रगती करू जायना म्हणून सांगतात न्हू वय वे म्हण तेन्ना प्रभुपाद सांगता तुम्ही स्त्री म्हण लेखला रे आध्यात्मिक प्रगती जायना तुम्ही कसं लेखा हांव एक आत्मा आणि एक कृष्ण आले सनातन सेवकी उडगास दवराची आम्ही स्त्री स्त्री नाही हांव एक आत्मा कृष्णाल एक सनातन सेवक म्हण लेखलं खंडित तुम्ही आध्यात्मिक प्रगती करेत प्रभुपादन एकल्यानाची बायल मनशाक ब्राह्मण दीक्षा दिवन विग्रह पूजेक हे राईट दिलें प्रभुपादन कितले की फॉरेनर्स ब्राह्मण ह्या दीक्षा घेवन सेकंड दीक्षा जावन विग्रहाराधना देवस्थानात पूजा फॉरेनात आदिके करता आसता ती केला तांणी प्रभुपादान मात हे राईट दिलें म्हळ्यार स्त्री म्हणून तांकां सकल पळयनी प्रभुपादान तशें प्रभुपाद एक म्हणटा जदुराणी सांगता पळय हे आमगेले एक पिक्चर घ्या आमगेल हे पिक्चर एक हॉल पिक्चर कर म्हणटा जदुराणी सांगता जदुराणी हे कशें प्रभुपाद हे तू एक कायने जालें म्हणटा दिसता ह्या फोटोन तो म्हण सांगता ना हे कायनेज नाही हे एक समाधी स्थिती लक्षण तू हे आमगेले फोटो काडी म्हणून फोटो होडकर म्हणून सांगता ती भारी चंद चित्रकारिणी पुरा कृष्णान लोणी खामचे यशोदान कृष्णाक दामोदर लिल्यांचो बड्डी दोन धांवडान वच्चे असं सकड पिक्चर करचे प्रभुपादान ते पिक्चरा वयर एक्सप्लेन करचे कसं लागते म्हणून पण एक्सप्लेन करचे पिक्चर एक्सप्लेन केल्यार तिगे ते भाव तिके भाव आयले ते पिक्चर करतना तिके ते येची करेक्ट येता म्हणून प्रभुपादान तिके एक्सप्लेन करचे सकड जाता एक म्हणटा गौरसुंदर प्रभुपादाल पांय वतिता आशिल्लो पांय वतिता आसतना आनी प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार जन सक्ताची देव देव मौन मेल्लो म्हण मरण जाला म्हण कितले जन सांगता ती कृष्ण ते हागेले बाण लागून हंटराल बाण लागून कृष्ण मेल्लो म्हणून आतां इंडियान तो कितले जनाक तशी लेखताची तेन्ना प्रभुपाद सांगता कितले जन लेखता की देव मौन गेलो म्हणून लेखतात न्हय तांकां जना पिशे कशें ते देवान मौन वचप साध्य आसवा इतले सकट प्रकृती या पुरा ब्रह्मांड ग्रहाचे संचलन सूर्य उदय या चंद्राल उदय ह्या पुरा सकड प्रकृती सकड ऋतू हे पुरो सकड चलता आसा ते कोण करता आसा देवान मेल्या तरी जात आशिल्लो देवाक जनाक पिशे हे सकड म्हणूनच म्हणून सांगता तशी प्रभुपादाक केन्नाय माथे मालिश करचे पाटी मालिश करचे हात मालिश करचे पाय मालिश करचे अशें म्हणून तितून मालिश केले निमित्त प्रभुपादाले हेल्थ इम्प्रूव जाता आनी कोता बशें अशी प्रभुपादाक तितले काळजीन मालिश करून तांगेले स्वाम्याक समजावका म्हणून तितले करता आसताची एक म्हणटा कसं जाता म्हळ्यार प्रभुपाद कसली एक टॉपिक आयला रे सिरियसली एक लेक्चर दिवचे म्हणके उलयत हांकां दिसता यो प्रभुपादाक वीकनेस अशी उलोचना न्हू प्रभुपादान उलोचना जाल्यार उलो नाका म्हणून सांगच्याक धैर्य ना अयो कशी सांगचे स्वामीक आमी कशें सांगचे मागीर लेखता कशें की प्रभुपादा शक्ती पुरा कृष्णा सेवक तो यूज करता दिसता कृष्णूची ताका राखतलो म्हणून तशी लेखता कितली केलो पक्कानी हानी तरी नाका प्रभुपाद तू चड उरलो नाका म्हणून सांगले तरी जाल्यार विंगड शिश्यांक यो हानी प्रभुपादाक उल्लोची राबकार येता पळय आमकां प्रभुपाद उलयलें आयकुका म्हणून आसता आमकां प्रभुपाद आयकुका आनी स्टॉप करता प्रभुपादाक अशें म्हणून तशी लेखताची तशें निमित्त हांकां कसं कोच म्हणून देवूची प्रभुपादाक राखतलो म्हणून तशी तांणी लेखताची एक म्हणटा वो सांगता कोण सत्य स्वरूप आनी जदुराणी जदुराणी तांणी न्यूयॉर्क आशिल्ल्या जनाला पुरस सांगताची आमी प्रभुपादाल ಒಟ್ಟು
राबिल तनकम अशी दिसत असेल की कृष्णाला गी राबला म्हणते प्रभुपादाला ಒಟ್ಟು रूम आणतो प्रभुपादा ಒಟ್ಟು बसताना आमक कृष्णाला गी राबला म्हणते तसे दिसत असेल प्रभुपादान वॉकिंग बसताना प्रभुपादाला बेंचेर वैरी बसताना आम्ही तागेल ಒಟ್ಟು बसता आशिल्लींची तांणी पुरा सकणांक सांगचे अशेशी अशेशी आमगेले एक्सपिरियन्स अशेशी सांगचे तशी प्रभुपाद जून म्हणताना चिकेचे आरोग्य समजता ते ते बिचाचे घरा दखून अपास नंबर 26 ते घरांत येत प्रभुपाद ते दखून डॉक्टराला दाखल डॉक्टर भारी आश्चर्य जाता प्रभुपादाला इतली इम्प्रूव्हमेंट पळोवन तू आणि सॅन फ्रान्सिस्को वचेत म्हणून सांगता तो प्रयाण करूं येता म्हणून सांगता तशी नेक्स्ट प्रभुपाद सॅन फ्रान्सिस्को येता सॅन फ्रान्सिस्को तो एअरपोर्टांत के पूरा भक्त शिष्य जन पूरा कीर्तन करतात के फुल्ला माळ घेऊन प्रभुपादाक वेलकम करू स्वागत सूचक पुरा सकड कितली जन येऊन राबले ते प्रभुपाद बड्ड घेऊन अगोर विमाना दखून सकल देऊन ताका ते एक स्टिन्सन म्हळ्यार एक बिचारी तांणी घर प्रभुपादाक विश्रांत घेवच्याक घर गोत केलेले थंय प्रभुपादाक कारार बसकार जयानंद तुम्ही जयानंद विषय अंतू यूट्यूबार टाइप करून पळया जयानंद प्रभुपाद जयानंद म्हळ्यार भारी प्रीती असेल प्रभुपाद जयानंद अशी की श्री चैतन्य महाप्रभू म्हणके नृत्य करत असेल के तितले लायक नृत्य करत अशें जयानंद जयानंदाक तागेले अंतिम वेळार कस की म्हाका तितलो उडग आसना जयानंद म्हळ्यार भारी प्रीत असेल प्रभुपाद जयानंद ड्राईव्ह करत असेल के तशी सॅन फ्रान्सिस्कोन तो जगन्नाथाले देवस्थान केलेलं उडग आसा तुमकां तशी जगन्नाथा पळोवका म्हणून सांगता प्रभुपाद भितर वचून जगन्नाथा नमस्कार करून मागीर ते स्टिन्सन बिचा तेकडे वता त्या बिचा वयर अशी डोंक अंकु डोंक आशिल्ले रोड के तेन प्रभुपाद के उंक जाला म्हण के जत के उंक जेवता मागीर भारी कश्ट जाला प्रभुपादाक तशी थंय बिचारी स्टिन्सन बिचारी घरा वता ते एक घर के एक माळेचे बिल्डिंग आशिल्ले के आनी त्या घराना पॅराडायजो म्हण आशिल्ले के जपान स्टायलार घर के बुद्धाले विग्रह आशिल्ले के आनी गार्डन ग्रीन गार्डन आशिल्ले के थंय बेंचेन अशें केले बसपाक निशब्द आशिल्ले के पॅसिफीक ओशनाक येदूर जावन आशिल्ले के ते घर कंडी बागेल अशी तशी टर्न केल्यार समुद्र दिसता आशिल्ले के प्रभुपादाक तेन्ना आनी जदूर आनी ते पुरा सकट प्रभुपादाले सिद्धांत सरस्वतीले पिक्चर ते चैतन्य महाप्रभू पिक्चर राधा कृष्णाल पिक्चर पूरा सकट घालून क्लीन करून प्रभुपादाल रूम पूरा डेकोरेट केले प्रभुपादा ते सकट पळोवन भारी खुश आनी भारी होगल सिटके तशी ते कीर्तनानंदानी उपेंद्र मात प्रभुपादाले सेवेक थंय आश्रम सॅन फ्रान्सिस्को तो तशी हपास प्रभुपादाक हृदयान दुखेत के ते सॅन फ्रान्सिस्को हृदय दुखेत निर्दोचक जायना के प्रभुपादाक निर्दोच जायना प्रभुपादा ट्रांसलेशन काम समित करू जायना ते निडल कुडाचे एक कंडी चिकेची ओपन करता की चिके प्रभुपादाक वार येवो म्हणून प्रभुपाद तितले दुखेन तो बैसून जप करता की हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राधा राणीले चरणारी दृष्टी घालून प्रभुपाद जप करता की तो कीर्तनानंद में तेंचे प्रभुपादाले माते पूरा घट्टी यहाँ कोचके मर्दन कोचके फाटी हृदय पायू पूरा सकन मर्दन कोच ये 1.5 घंटा वैरी ताने कीर्तन करते सकाळी मागीर वॉकिंग वचे प्रभुपादान मागीर समुद्रा तीरार वचून ते वत्ता बसचे ते वत प्रभुपादान ते बिचारी पळोवन सान या क्रॅब ह्या सकट पळयत पळय खंय जीव ना सकड कडेन जीव आसाची आमी सांगता ती चंद्रग्रहार जीव ना सूर्यग्रहार जीव ना प्रति ग्रहांत प्रति कडेन जीव तेंगेल ते ग्रहाक वातावरण समजावन जीव आसताची म्हणून पळयत तुम्ही ऐकता समुद्राचे वेवसा शब्द
पाळा शब्द उदास उदास म्हणून तशीच गोपी जनाले हृदया शब्द तशी जात आशिल्ले कृष्णा विरहान त्या समुद्राचे अलेत पण कशी तशी तांगेले हृदयात शब्द खंय पळयले प्रभुपाद कृष्णा लिहिले त्या कुडूक आसा तेन्ना कृष्णा लिहिले विशय सांगता प्रभुपाद त्या खातीर हांवें एग्जाम्पल सांगिल्लें प्रभुपाद खंय पळयले तर कृष्णा लिहिले दिसता प्रभुपादाक तशी तशे प्रभुपाद सांगता तुम्ही आमगेल अंगमर्दन काम केलेलें आणि हे वॉकिंग हे वताच निमित्त हांव इम्प्रूव जाला म्हणून सांगता तशी जुलय 8 तारखेक सॅन फ्रान्सिस्को दखून म्हळ्यार देवस्थान दखून श्यामसुंदर आनी मुकुंदेताची आमी अशी जगन्नाथ रथयात्रा तयार केला म्हणून सांगतात प्रभुपादान सूर्य थंय हुशार आसतना ताणें भारी प्रभुपाद कसं नाही पळयलें हे कशी देवा सेवे कशी उपयोग सुचे तेच प्रभुपादाक आलोचना तशी प्रभुपादान कंडे दखून पळयतना ते फ्रेडरिक स्ट्रीटाचे तेगेले कुडा दखून पळयतना ताणें ते अशी फ्लॅट आशिल्ले ट्रक पळयतना दिसता हो हाजेर आमी रथयात्रा कोरयता तशी तांकां आयडी दिता हय हे ट्रकार तुमी 4 खांब दवरून गोपूर करून ह्या रथयात्रा कोरयता म्हणून तशी प्रभुपादान तांकां आयडी दिली कशी रथयात्रा हांगा कोरका म्हणून सो हांणी प्रभुपादान सांगला म्हणकेची ते हट ट्रक म्हळ्यार ते रथ करतात के मारी 5 फीट खांबी दवरतात के मानी गोपूर करताची तुमकां जगन्नाथ रथ तुमकां पळयल उडगास कशी अशी गोपूर आसता त्या गोपुरा आंगल घालचे तशी ते फेड्रीक रस्त्यार ते जगन्नाथ मंदिरा भायर पूरा रथ तयार जाता प्रभुपाद नेक्स्ट दीस जावचे रथयात्रा विशय पुरा हांकां इन्स्ट्रक्शन दिता आसता तांणी सांगताची आमकां रथ यात्रा करूंक परमिशन आमकां फेड्रीक स्ट्रीटा दखून सौतार आशिल्ले समुद्रांत मात वचूंक आमकां परमिशन मेळ्ळा म्हणून सांगता तशी हेर दसो प्रभुपाद रथयात्राक वचना तितले कुडवना प्रभुपादाक ते रथयात्रा ओट्टू वचूंक जायना जाल्यार हांणी प्रभुपादाले इन्स्ट्रक्शनां वयर सांगता रथ चलुस्का कीर्तन चलका मागीर प्रसाद दिवका पुरा हगूर व्हरका हाजे माईक सिस्टम आसका तुम्ही भारी उत्साहान रथयात्राक सगळ्यान पार्टिसिपेट करका म्हणून सांगता सगळे बायल पुरा कितली की 1000 गटले चपाती करता चपाती करता की तशी जनाक पुरा जगन्नाथ दर्शन करचें एक अवकाश मेळका तुम्ही कीर्तन करका अशें म्हणून पुरा सांगता शिकेल निमित्त जगन्नाथ मस्त तृप्ती जगन्नाथ तुमगेले मस्त करून कृप दिता म्हणून पुरा प्रभुपाद तांकां सगळं इन्स्ट्रक्शन दिता तशीच एक्चुअली प्रभुपाद सांगता जगन्नाथ एक रथ सुभद्रा एक रथ बलराम एक रथ करका ओडणी ह्या वर्स जांजल ओडणी नेक्स्ट इयर दखून पळया ह्या पंत सगळ्यांक एक जनाक एका रथार बसकारून तुम्ही रथयात्रा कोराची म्हणून सांगता रथयात्रा कोण जात तरी प्रभुपादा दाखोवच्या येताची हांगा कीर्तनानंदन के परबेचे जेवण रांदप केलां के पुरा हांकां सगळ्यांक लायक रांदप केलां के प्रभुपादाक दाखयताची एक पियानो वयरी हाक जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्राक बसकार येयले रथ दाखयत प्रभुपादाक भारी खुश प्रभुपाद तांकां फुटोवन धरता के प्रभुपाद तुम्ही सक्सेसफुली एक रथयात्रा केले ह्या तरी भक्ती विनोद ठाकूर सरस तागेल गुरू तांणी तरी आशिल्ले तर जाल्यार कितले संतोष भक्त आशिल्ल्यांची म्हणून प्रभुपाद सांगता की अद्भुत तुम्ही ह्या विशय सांगून म्हाका भारी एक म्हगेल हृदयाक भारी संतोष जालो म्हणून प्रभुपाद तांकां मस्त वगल्स दिता यमुना देवी नांव यमुना दासी ती हार्मोनियम वाजीत आशिल्ली के पुरा रथयात्रा फुल्ल आनी हांतू दिला सबल म्हणलो उन्मत्त जावन नर्तन करत आशिल्ले के जयानंद करताळ वाजीत आशिल्ले के पुरा जन मागीर सगळ्यांक मुसुंबी एप्पल ताजे पुरा पीस केळे पुरा सगळ्यांक जनाक दिता आशिल्ले के तशी एक बंदी ट्रक मुखार वतना मध्येन तूं
इंजिन बंद येत असेल कितले स्टार्ट केलं री जायना आशिल्लें म्हणटा प्रभुपा सांगता जगन्नाथ लिला तशी ताका खूश असला तो वचना जाल्यार तो वचना म्हणून तांकां सांगता तशी आमी हांगा समुद्रा बिचा गेलींची म्हणून सांगता प्रभुपा आतां भारी खूश जाता जाल्यार पळय प्रभुपा जाल्यार कितले ऑब्झर्वेशन म्हळ्यार रे निमित्त जानकी मुकुंद जानकी यमुन कैस निमित्त तेन्ना तांणी केलो किडीगेडी जन आसना भक्तन तांणी कशें केला LSD त्या मत्ती येवचे वखद मिक्स करून प्रसाद वांटला केलो जन तांतू हांनी यमुनान आनी जानकीन खाल्ली की कशें की तशी तांणी मत खंय आमल येवन खंय पळोवन आशिल्ली दिसता की येनीच की गोतना प्रभुपाद नोट करता खंय आसाची यमुना आनी जानकी म्हण तशी प्रभुपाद सांगता भारी खुश जाले मिगेल भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर गुरु काही भारी खुश जाले ह्या पळोवन म्हणून सांगता मागीर प्रभुपाद तेंची ह्या जेतना जावन आमगेले दुड्ड आसल्यार प्रति दिवस उत्सव प्रति दिवस रथयात्रे कोरयत जाल्यार तुमी हें केलें न्हय म्हणून भारी संतोश जाता प्रभुपाद ब्रह्मानंदाक लेटर बरयता आमी सक्सेसफुली रथयात्रा केल्ले म्हणून सांगता हांव वृंदावना वचका म्हण लेखलां वृंदावनान तूं हांव मेली तरी जाल्यार अड्डना आनी वृंदावन तूं म्हाका वखदन मेळटा आयुर्वेद वखदन मेळटा हांव ते वचका म्हण लेखलां जपान मार्गान वचका की न्यूयॉर्क मार्गान वचका की कशी वचका म्हणून आलोचन करता असं म्हण प्रभुपादान हांव मेल्ल्यार अड्डना म्हणटा तांकां शिश्यांक भारी बेजारता अय्यो आमगेले गुरू मरची हें सांगता आसा कसले म्हणून तांकां भारी बेजार जाता आसा श्रीमती मोरारजीक तिका लेटर बरयता प्रभुपाद अशें मिगेल तुगेल शिप्पारी मिगेल शिश्यांक फ्री येवच्याक तूं एक परमिशन दिवका कसं म्हळ्यार हांव तांकां अमेरिकन हावज म्हळ्यार एक तांकां एक वैदीक पद्दतीन तूं ट्रेनिंग दिवच्याक ओपन करता म्हणून मनस म्हाका तांकां आपूण घेवन वचका म्हणून मनस तूं फ्री तांकां एक टिकेट दी म्हाका प्रायज जाल्यार म्हाका अशें असले कांय आसा केद मर्त म्हणून गोतना म्हाका मिगेल हें हांव कृष्णा प्रज्ञ हांव थोडे स्प्रेड केला आनी तूं मुखार वचका म्हण मनस जाल्यार देवाल कसले प्लॅन म्हणाले म्हाका गोतना तुम्ही पुरा आमगेले देवालाक प्रार्थना कराची म्हणून सकड तिका दीर्घ लेटर बरयता प्रभुपाद मोरारजी श्रीमती सुमती मोरारजी ती गोतस सुमती मोरारजी शिप्पारी प्रभुपाद आयिलो न्यूयॉर्कांत म्हणून ते गोतस न्हू तीची श्रीमती मोरारजी सुमती मोरारजी तशी हांगा गोविंददास म्हणटा प्रभुपाद हांवें तुका सॅन फ्रांसिस्को तूं म्हाका तुका येवन सेव करता म्हणून लेटर बरयता म्हाका तुगेले सेव करता पळय कितली तृप्ती ना तांकां प्रभुपादाल सेव करता आमकां तरी सेव करूं आजी आमकां तें कारण ह्या कारण जायना आमगेले घरकडे अशी तशी म्हणून आमी सांगून स्कीप करूं पळयताची हांगा ती गोविंदासीक तिका तृप्ती ना हांगा न्यूयॉर्कांत प्रभुपादाल सेव केला हांव सॅन फ्रांसिस्कोन तूं समीत तुका येवन हांव सेव करता म्हणून लेटर बरयता प्रभुपाद सांगता की तूं येवन मिगेल सेव करी तूं तुगेले बामणू गौरसुंदर दास प्रभू आनी तूं दोमगी येवन वृंदावना येवन मिगेले सेव करत कृष्णाले तूं पूज करीत वडणे म्हणून तिका लेटर रिटर्न लेटर इमिडिएट लेटर बरयता तशें प्रभुपाद तशी उपेंद्र सांगता उपेंद्र तागेल फिलिंग्स आसा उपेंद्र कशी म्हण एक पण तांणी बिचार बसून आसता की बिचार बसून आसतना प्रभुपाद हांणी पुरा समुद्रांत तूं न्हाता आसता की प्रभुपाद सांगके तुमी स्विम कराची म्हणून तांणी स्विमींग करची एन्जॉय करची प्रभुपाद तुमी स्विमींग कराची म्हणून आनी जोर हासताची तुमी कराची म्हणून कितले प्रभुपाद चेडा म्हण की पळयाची चेडू माल म्हण की तगेल शिष्यान स्विमींग करतना आनंद घेता प्रभुपाद तसल म्हणे मुग्ध मनस म्हणटा पळय तसल प्रभुपाद जाले मन मुग्ध मनस तशी प्रभुपाद केन्नाय ताका मुकुंदा सांगता तूं 64 राउंड्स जप करता तेन्ना मुकुंदा शॉक जाता यो 64 राउंड्स कशी करता जप करची म्हण ना
कनिष्ठ 32 राऊंड कर का म्हणून तेन्ना हो आणखी उरले ना तर पळय व्हडणे व्हडणे तू 16 राऊंड पुणी जप कर का म्हणून सांगता पळय प्रभुपाद शिष्यान उरलें जाल्यार तांगेल मना आशिल्लें प्रभुपादाक कळटा उरलें जाल्यार कशी म्हणून हांव तू कळटा हे प्रभुपाद सांगते हांव म्हाका पियानो वाचका म्हणून मन जाला म्हणून सांगता ते पियानो वयरी आनी जगन्नाथ सुभद्रा आणि बलभद्रा बसकारून हाडेल तो पियानो पियानो वयरी मागशी एक पिक्चर फोटो दवरून तो फोटो कसो म्हणून पळयल्यार नरसिंहस्वामी हिरण्यकशिपूका पाट पिंडिले ते फोटो रगत आणि येईल फोटो पळोवन तांकां भंय जावन तांणी मागशी दवरले प्रभुपाद हे कसले तुम्ही मागशी दवरले भक्तांक ते सकट भंय ना भक्तांक आनी खुशी आमगेले स्वामीले असले कार्य पडून भारी खुशी तुम तशी करू शुद्ध भक्त प्रल्हाद हाक हिंस दिलेले त्या हिरण्य कशिपुका नरसिंह स्वामीनी येवन शिक्षा दिलेले त्या तांतू बेजार भिवच्या काय ना म्हणून आणि तो देवाल हातांत हिरण्य कशिप मेलेले ताका मुक्ती मेळ्ळी तशी मी तांतू तुम भिवच्या ना म्हणून सांगता तशी वैरी घाली म्हणून सांगता आणि प्रभुपाद पियानो वाजितके पियानो वाजितना आमकां आश्चर्य जातके प्रभुपाद इतले चंद करून पियानो वाजितना अद्भुत के प्रभुपाद अद्भुत जावन पियानो वाजितके प्रभुपाद तांकां इतले खुशी जातके हा कितले चंद कोण वाजिता तशी प्रभुपाद केन्नाय कसले एक टॉपिक म्हणल्यार कृष्णाले आणि मायावादी बग्गे मायावादी खंडन कोचे मायावाद अशी तांगेले राक्षस प्रवृत्ती तुम्ही राक्षस जाल्यार समित हरे कृष्ण महामंत्र जप केल्यार खंडित तांणी सत्व गुण येवचे दैवत्व येवचे दैवी गुण येवचे चान्स मेळटा म्हणून अशें सांगता अशी प्रभुपाद इंडिया वचचे प्लॅन घालता आसतना हांकां सकट भारी एक बेजार यो प्रभुपाद आपास मागशी येत की ना की प्रभुपाद मागशी येत की ना की ना प्रभुपाद कोणी गुरुबाई येवन आमकां ह्या मुखारसून हुरूक प्रभुपाद कोणी गुरुबाई येत की अशें म्हणून सांगता एक दिवस मुकुंद अशे बस प्रभुपाद बळ दोळा दाखून उद्दार येता की प्रभुपाद दोळा दाखून रडटास की कसं लाका म्हणल्यार सांगता की मिगेल गुरु सामान्य गुरु नाही मिगेल गुरुनच म्हाका आजी म्हाका वांचयले म्हणून सांगता तेन्ना गदगद म्हळ्यार समसूर येना की प्रभुपाद सांगता की मिगेल गुरुनच म्हाका हे आज म्हाका वांचयले आज तसल हार्ट अटॅक दाखून तसे पॅरालिसिस स्ट्रोक जावचे आशिल्ले तांचो दाखून म्हाका गुरुन म्हाका रक्षण दिलें म्हणून प्रभुपाद रडटाची सांगता की म्हळ्यार तसल फिलींग जाता प्रभुपादाक तशी मागीर प्रभुपाद जाल्यार इंडिया येवचे टायम पुरो सॅन फ्रांसिस्को सकट दीक्ष दिवका आमकां दीक्ष दिया म्हणून कसले इंट्रस्ट पळय हांगा इंडियांत आमी पुरा ओ दीक्ष घेतल्यार वे अशें मागीर आमकां कश्ट जातले न्हय आमकां दीक्ष घेवची नाका अशें म्हणून सकट आमी लेखताची इंडियांत वयवा निजान तर गुरू मेळका जाल्यार तितलें सुलभ ना गुरू मेळका जाल्यार थंय तांणी तितले फॉरेनर्स पुरा आमकां दीक्ष दिवका म्हणून सांगता तेन्ना मुकुंद आनी कोण कोणाक करेक्ट जन कशी तांणी फॉलो करता की सॉल माळा जप करची की 4 रेग्युलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करची की तसल जनाक पुरा जनाक नांव प्रभुपादाक सांगता प्रभुपाद जप करून तांकां तांगेले आध्यात्मिक नामकरण करता की तशीच एकल्याक अनिरुद्ध म्हणून नाव दिता अनिरुद्ध म्हळ्यार कोण तांकां ते अनिरुद्ध म्हणून सांगूक येना अनिरुद्ध म्हळ्यार कसं रे अनिरुद्ध म्हळ्यार कृष्ण आलो ना तू म्हणून सांगते ते अनिरुद्ध म्हळ्यार समिती नांव उडगास अनेकला उद्धव म्हणून नाव दवरता उद्धव म्हळ्यार कसले पुरा तांकां एक्सप्लेन करता उद्धव म्हळ्यार कसं न्हय म्हणून तशी प्रभुपाद एक म्हण प्रभुपाद तो कैस अनिरुद्ध कैस म्हणटा प्रभुपाद सांग जयति जयति देवो देवकी नंदनोऽसौ जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः जयति जयति मेघश्यामला कोमलांगो जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंदा प्रभुपाद सांगता हे श्लोक ताणें आयकूंक आशिल्ले खंय गेलो तो उद्धव खंय गुड्ड्याऱ्यांनी वचून बसला हे श्लोक आयकूंक आशिल्ले ताणें मग त्या श्लोकाचे अर्थ सांगता प्रभुपाद
देवकनंदनाक जय जवो, वृष्णीवंश प्रदीप असेल ताक जय जवो, पृथ्वीचे भार नाश केले ते मुकुंदाक जय जवो म्हणून प्रभुपाद सांगत की मागीर आणि आणि एक प्रभुपाद इंडिया वत म्हणून आणि एक डझन जन दीक्ष घेवच्या आश करता की दीक्ष घेवच्या आमकां दीक्ष घेवका म्हणून प्रभुपाद सांगता हा म्हाका हा मिगेल ग्रस्त जिवनांत तूं म्हाका चेडूं आशिल्लें बद पळयल्यार तुमी मिगेल चेडूं म्हणून सांगता प्रभुपाद. हांव तुमी बेजार करूं नजा, हांव आतां इंडिया वता हांव तुमी हांव तुम्ही काय बेजार तुम्ही हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करता, तुम्ही हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन केले हांवय ते हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करता, तेन्ना आम कनेक्शन जाता आसता म्हणून सांगता प्रभुपाद. आमगेल संबंध आमगेले कनेक्टिविटी कट जाना, तुम्ही हांगा कीर्तन करायचे हांवें हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करता, तुम्ही तन्निमित्त आमकां कनेक्शन जाता, हांव केन्नाय तुमगेलो ओटू आसता म्हणून सांगता. तशी जॉन कार्टर म्हणलो प्रभुपादा लागी दीक्ष घेवका म्हणून आशेन येता तेन्ना ते दसू जाले आनी एक 5-6 जनाक मात आनी शिष्य दिना दीक्ष दिना म्हणून सांगता. जॉन कार्टराक आरी बेजार जातो, अयो म्हाका प्रभुपाद इंडिया वता आनी म्हाका दीक्ष मेळना मग दीक्ष म्हणून बेजारान भायर वतके भायर वचून धांवता वतके यो म्हाका आनी दीक्ष मेळना प्रभुपादाल दखून म्हण. तेन्ना तागेले आनीक म्हण सांगके प्रभुपादान फक्त म्हाका आपयल करी जाल्यार म्हणून अपास अपास हांगा सॅन फ्रांसिस्को देवस्थान येतना थंय जदुराणी आनी गोविंददास सांगता यो यो प्रभुपाद आनीकले दितास म्हण सांगके ते जॉन कार्टराक दीक्ष मेळटा. जॉन कार्टराक इतले संतोष जाता, प्रभुपाद पळयची बदची आमी सत्य मनांतू शुद्ध मनांतू आमी तरी प्रार्थना केल्यार गुरूक पावता म्हणलें हांतू कळटा. ते जॉन कार्टरान ताणें तागेले अंतकरण दुखून म्हाका दीक्ष जेवका प्रभुपादाले दीक्ष जेवका म्हणून प्रभुपादाले मनांत मागिले ते प्रभुपादा कोण प्रभुपाद ताकाय दीक्ष दिता. जॉन कार्टराक भारी खुशी, ताका जीवानंद म्हणलें प्रभुपाद नांव दिता. तशी प्रभुपादाक फेरवेल करता पुरा जन. तेन्ना जानकी सांगके प्रभुपादाल टिकेट आनी ह्या घेवन ना तूं वचूं नाका प्रभुपाद म्हणटा. वॉट न्ही हांव सांगता हांव इंडियन आमगेले इंडियन सिटीजनशीप आसा हांव वता म्हणून सांगता. तशी पुरा जन प्रभुपादाक फेरवेल सेंड ऑफ करूंक येताची सकड सांग. प्रभुपाद सांगता न्यूयॉर्कांत आमचे एक देवस्थान आसा, मॉन्ट्रियल आसा, सॅन फ्रांसिस्को आसा, तुम्ही लॉस एंजल्स एक देवस्थान करका, तुमी केन्ना सदा कृष्ण प्रज्ञे आसून तुम्ही प्रचार करका म्हणून सांगता. तशी जुलै 24 प्रभुपाद ते वृंदावन पंडिताक टेलिग्राम दिता हांव जुलै 24 देली येता, म्हाका थंय रावच्याक वेवस्था करका आनी धाकटा लागी कन्सल्ट करून म्हाका वखद घेवका अशें म्हणून प्रभुपाद टेलिग्राम दिता. तशी प्रभुपाद इंडिया वचाक फ्लायटार चढता हांतू मस्तू सकड बरयला तांणी निमूच्या प्रभुपाद तूं येना जाल्यार आमगेले गती कसले अशें म्हणून निमुका म्हणून दिसता. एकाद वेळेर कृष्णान आमगेले स्वाम्याक वृंदावनांतूच दवरून घेतली जाल्यार आमगेली गती कोणी प्रभुपादान आपास रिटर्न येवन जाल्यार आमी हे माया जगतांत आमी कशी आसचे म्हणून अशी पुरा सकड शिष्य सकड लेखताचे प्रभुपाद जाल्यार तांकां सांगता तुमगेले कृष्ण प्रज्ञेची पुरो हांव भक्तांनी हांव रिटर्न येना जाल्यार तुमचे कृष्ण हांव सांगेल तशी तुम्ही कीर्तन भगवद्गीता प्रचार भागवत प्रचार केली तर जाल्यार खंडीत तुमकां देव कृष्ण तुमकां वाट दाखयता. तुम्ही हरे कृष्ण संकीर्तन केन्ना सदा करता रावपाची, आमी एकची तुम्ही हांगा संकीर्तन केल्यार हांव थंय संकीर्तन करता. हे संकीर्तनाचे ह्या नांव वेव्स तरंग सगळे जगत स्प्रेड पळय तुम्ही. आमी 4 घंटे उठून 4:30 तरी सकडान उठून कितले जन थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंडियान 4 अशें पुरो फॉरेनान तांकां रात्री आसता. हांगा आमकां मंगळार जाल्यार थंय रात्री, तांकां मंगळार जाल्यार आमकां रात्री. तेची इस्कॉन देवाल पुजप
सगळी चलता असता म्हणून सांगताचे. तशी आम्हीची 4 घंटे 4.5 घंटे तरी कीर्तन जप केल्यार कितले जन कीर्त करतात त्या कनेक्टिव्हिटी तरंग येता म्हणून प्रभुपाद सांगता. सो आम्ही करी हांवें 4-4.5 घंटे सकाळान उठून सगळा ते तरंग आमकां मेळटा, वेव्साचे फिलिंग्स मेळटा म्हणून प्रभुपाद सांगता तुम्ही कीर्तन करायचे. हांव कीर्तन करता तें आमकां कनेक्शन सकट जगत पुरो हाजे कीर्तनाचे वेव्स सरोवन जाता आसता म्हणून प्रभुपाद सांगता. तशी पुरा जन प्रभुपाद ब्रह्मानंद रडतके प्रभुपाद तागेले पाटी मारून तू हांव वच तू मिगेल हांव ना तू सेसून घेवचें जायना न्हू म्हाका कळटा जाल्यार कृष्णाले इच्छा हांव हांगा इंडिया वचून येता मागीर तुमकां सकट थंय ट्रेनिंगाक आपोवन व्हरता अशें म्हूण सांगता. प्रभुपाद सकट तशी एअर इंडिया जेट विमानार प्रभुपाद बसता पुरा मस्त सकट उलयता प्रभुपादान. हांव सदूत लागीं बसता मागीर तांणी रेस्ट रुमांत बसता की थंय जप कीर्तन करतात की कीर्तन करतना एकलो सांगता की हांव प्रभुपादा कसले सेवा केलेली ना हांवें, हांव कशी सेव करचें प्रभुपादाक म्हणून. पळय कसले मनेची तांगेले एक थिंकिंग तेन्ना तो कसो करता की कीर्तन करून एक हॅट घेवन सकड़ा लागी आमी अशी देवस्थान बांदताचे देवस्थानात सेव करता म्हणून सकड़ा लागी ते आशिल्ले पॅसेंजर्स कोण कोण वेटिंग रुमा सकट बशिल्ले वचून हॅट दिवन दुड्डू ಒಟ್ಕೊಂಡು येतके प्रभुपाद भारी खुश जाता. तू लायक कीर्तन कोण हें आमकां काणीक समीत हाडून हंसदूत तेगेलें नांव वय हंसदूत सांगता. हांव कसली पूण एक या सेव करता प्रभुपादाक एक सान भाशण दितके ते राबून भायर आनी दुड्डू कलेक्ट करून प्रभुपादा हांडीतके. कळ्ळें कसले नमुने प्रिती तांकां प्रभुपादाल वयर ते एअरपोर्टांत ते रेस्ट रुमांत म्हळ्यार थंय वेटिंग रुमांत बैसूनच स्पीच दिवन ते आशिल्ले पॅसेंजर्स दुड्डू ओट्टून प्रभुपादा दिता. प्रभुपादाक भारी खुशी जाता. तांकां प्रभुपाद तांगे जीवनी आत्माची जीवनी आत्मा म्हणून सांगताची तशी अनुभव जाता की तांकां यो प्रभुपाद वच न्हय म्हणून भारी हे जाता की कीर्तनांदाक प्रभुपाद तागेले ओट्टू आपोवन घेवन वता. तशी प्रभुपाद इंडिया फ्लायटार बैसून इंडियाक येता. नेक्स्ट क्लासांत इंडिया येवन जाता प्रभुपाद कसो करता कशी ट्रिटमेंट घेता ते पळोवया हांवें.